नोटीस सकाळी फुडें सर्व केल्लेली पुलीस कंप्लेन जाला म्हणून एक FIR रजिस्टर जाल्लेली आहा म्हाजेर आनी अदर विलेजर्स खंय विलेजर्स बेजिकली कारापूरचे नांव म्हाजें बरयल्लें आहा स्वप्नील शेटलेकर एंड अदर्स म्हणून. कंप्लेन अशी आहा की हांवें खंय त्या गांवच्या लोकांक इन्स्टिगेट केले भडकयले आनी थंय लोदाचो जो प्रोजेक्ट चल्ला कारापूर थंय घेवन गेलो तांकां आनी थंयसरल्यांतल्यान ती तेंची आदली सरपंच आहा तन्वी सावंत तेंच्या घरा कडेन गेले आनी तांकां खंय कितें कितें म्हटले गाळयो घातल्यो जिवे मारपाची धमकी दिली म्हणून अशी कंप्लेन केला आनी त्या संदर्भात म्हाका आतां आपोवन हाडलेलो स्टेटमेंट दिवपाक. सो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जाला बाकीचो बारीकसो उरला तो फाल्यां सकाळी येवन कंप्लीट करतले. नथींग टू वरी अबावट. गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. हांव स्पेसिफाय करता गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. सीएमा सारकें न्हू. सीएम आतां आमकां कळटा की सीएम कोणाक सांगतालो तो भिवपाची गरज ना म्हणून. सो हांव हांगाच्यान सांगपाक सोदता गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. हांकां आतां असोच लढो दिवचोच पडटलो आमकां. फाटी सरप ना आतां. तेणी व्हिडिओ केला गाडी सवल्या कसल्यो गाडी सवल्या सांगूंक जाय गाडी कसल्यो सवल्या त्यो. सरान कांयच म्हणून नासले. सरान फक्त तेका ती आमकां म्हणूंक लागली तुमकां कोणाक वळखना म्हणूंक लागली. आमी सरान फक्त म्हणला कितें वळखना जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमार तुमी वळखता लोकांक इतलेंच म्हणलां आनी सरान कांयच म्हणना आनी तिका गाडी कोणीच सवना. आमी फक्त विचारला तूं कित्याक बाय आमकां त्रास कित्याक तुमी केले इतले अशें इतलेंच विचारला आनी आमी तेका गाडी एक गाडी सवना आनी सरान तिका कांयच म्हणना. सराची बेश्टी विनाकारण सराक तेणी सराचेर तेणी कंप्लेन दिली. स्वप्नेशान सांगला हो प्रोसिजर चालू आसा कांय भिवपाची गरज ना. ही लढाई चालू आसतली. आमी जी SDPO पळय आसा तिकाय सांगला की कितलेय सेक्शनां आसूं कितेंय आसो ही लढाई स्टार्ट जाली ही आतां बंद जावपाक जायना. कित्याक एका सायडीक लोक आसा जो आपणाची जमीन साल्वार करपाक सोदता आनी दुसऱ्या सायडीक जे जमीन विकपाक सोदता. आमची जमीन गोंयकारांची जमीन सारको नीज गोंयकारांची जमीन विकपाक सोदता. सो ही लढाई चालू आसतली. हातून भितर पासून वेचे पडले जाल्यार वेतले. सो जेन्ना स्वप्नेशाक आपयलो इतलो लोक आयलो तेय बी रातच्या टायमार जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जाल्यार पळया हाचे फुडें कितलो लोक येवपाचो आसा पळय तो. आमी SDPOकूय सांगला की बेगीन स्वप्नेशाक भायर हाडात नाजाल्यार इट वील बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तिणें सांगलें कांय ना आमी कांय करूना बेश्टे ताका विचारपाक आपयला. हांवें म्हळें लेट अस नॉट रिपीट पेंजीम हियर. भिचलेच दवरया. दॅट वॉज अ टेस्ट. गोंयकार खंयच्या एक्सटेंडार वचूंक शकता पळय तो भिचोले आमी पिसफूल दवरया. आमची जमीन आमकां जाय. 4 फावट हो इश्यू रेज केल्लो आसा पार्लमेंटान आनी आमी एक प्रायवेट मेंबर बिलूय इंट्रोड्यूस केल्लें आसा गोंया सेव्ह करपाचें स्पेशल स्टेटस. आतां एकूच सिन्स हांगा ऑलरेडी पुलीस ऑफिशल्स आसा आनी आख्खे गोंयभर पुलीस ऑफिशल्सांक एक मेसेज दिता थ्रू मिडिया की तुमकां मिनिस्टरांचे फोन येतले CMाचो फोन येतलो हे सेक्शन लाय ते सेक्शन लाय. बट फायनली जेन्ना हे ओवरटर्न जातले ते तुमचो हात धरचे ना. हे मिनिस्टर वा MLA आसा पळय तुमचे हात धरचे ना. वी वील टेक एप्रोप्रिएट लिगल मेजर्स टू इन्श्युअर की फॉल्स कोणे पळय कोणाची सिग्नेचर आहा थंय इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जावं SHO कोणूय तांचेर उलटा जातलें. सो वी वील टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स. हे आयज पासून आमी करूंक ना. म्हाका दिसता दीस स्टेप वी वील हॅव टू टेक. वी वील गो आफ्टर एवरीबडी. तुमच्या मध्यम एक मेसेज ऑल्सो टू ऑल द पुलीस ऑफिशल्स who will be signing on those documents. Please take care. थंय तुम्ही घाला खंय तरी एंट्री करा. I was directed by so and so minister or MLA by a phone call on so and so day. आणि तो स्क्रीनशॉट धरा फोनाचो. कित्याक हे मिनिस्टर तुमकां सेव्ह करूंक जावचे ना. You belong to the society. Okay? So we will have to take those measures now. Counter measures for our people. एटान कंपनीचे नाव कारापूर इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड. बट तिचे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आहा पळय ते 1 जानेवारी 1998 आसा आणि बिफोर दॅट तेणी म्युटेशन केला इन 1997. म्हणजे जी कंपनी रजिस्टर्ड जावच्या पयलीं तिचे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या.
ती एक कंप्लेंट आयज आमी हाडून हांगा सबमीट केल्या आनी तीच प्रॉपर्टी जी ट्रान्सफर केल्ली प्रॉपर्टी आसा पळय तीच प्रॉपर्टी तिणी आतां लोदाक विकल्या. त्याच प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स आयज आमी पुलीस स्टेशनार सबमीट केल्ल्या आनी ते सगळे फ्रॉजरी डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी सबमीट तेका म्युटेशनाक जे तेणी लायल्ले ते सगळे हांवें हांगा सबमीट केल्ले आसा. माझे नाव अमित बापूसाहेब राणे. ही कंप्लेंट जी रजिस्टर्ड केला ती हिराबाई इंदुराव राणे, वन ऑफ द को एप्लिकंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. सो आता हांवें दिल्ले आसा ते कितें फुडलो प्रोसेस ते सांगतले. आता फक्त तेंच्यांनी रिसीव केल्या. एक्चुअली तेका हाडपाक जाय तेच म्हाका कळना. समजा तुमी एका दिसान समजा तुमी ह्या सरांक हाडटात विचारतात सगळे करतात तुमी जाल्यार तेका हाडपाक तुमकां इतलो कित्याक टायम लागता म्हाका कळना. गेली 1 वर्सापासून आम्ही वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांची कंप्लेंट्स केल्ली आसा की आमची जमीन थंय गेल्या म्हणून. बेजिकली ते सगळे कोर्ट एजंट आसा ते सगळे ट्रायबल आसात. पण ट्रायबल म्हटलें की ते सदां फाटी उरतात. पण जे वासंती सालीलकराच्या निमित्तान तेणें सगळ्या डिपार्टमेंटान सामकें झडून तेजो जिवूय बी गेलो. आणि आता ते आपले जमनीक फेस करता आणि गेले 1 वर्स पंचायती एप्लिकेशन करता मामलेदाराक केला सगळे तेंच्यांनी एप्लिकेशन करून तेंच्यांनी इवन पोलीस स्टेशनचो केल्लीं आसात आणि ताका लागून ते फॉलोअप घेत आसात. आतां पयर तेंचे पयलीं ते 2 फावटी विजीट ते स्पॉटाचेर कारण तांकां भितर वचपाक बंद केलें. ते वचपाक दिता म्हणून सांगता तेंच्यांनी. मागीर पंचायती मेळ्ळे. पंचायतीक आयज आपयले. हे सगळे प्रोसिजर चालूच आसात आणि ते लोक आपले भाशेन ते हे करतात. आपले भाशेन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते फॉलोअप घेतात. सो हे सडनली जावनात. पण हे जे इतले हे सरकार की बेजिकली ह्या सरकाराची कीव येवपाक जाय. कित्याक तर ह्या साद्यांतले सादे मनशांक तेंच्यो जमनी हे तांकां न कळटा हडप करून तेंचे जमीन तांकां वचपाक दिना. हेच आमचें मोठें दुर्दैव आसा. म्हाका दिसता ह्या भ्रश जुमला पार्टीच्या सरकाराची तानाशाहीची म्हाका दिसता डावनफॉलाची सुरवात जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता आतां प्रत्येक गोंयकार उठला. आज प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक भागान आज लोक उठल्यात. तुमी थंय मिराबाग वचात थंय लोक उठल्या. फाल्यां हांवें आयकलां ते शेळवणा ऑर्डर परत थंय प्रोटेस्टा. कारापूर सारवण हांगा लोक उठल्या. त्या सायडीन आमी पयले सांत आंद्रे उठल्या. फाटल्या दिसांनी मोरजेचे उठिल्ले, तुवेचे लोक उठिल्ले, हरमलचे लोक उठिल्ले. आमी पयले कुर्तोरेचे लोक उठल्या. आज गोंयकार रेस मागूच उठल्या. सो आज हे सगळे जाता कित्याक हे सरकार जागे जमनी भाटां बेसां ही आमची काबार करून नश्ट करपाक उठल्या. हांव परत एकदां बाब स्वप्नेश शेर्लेकार, जस्टीन फर्दीन लिबेलो जाणी इनफ इज इनफ पुरो जालें. आतां जो मुवमेंट चालू केलो, जो तांणी रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण जे तांणी सभा घेतल्यो, जे तांणी 10 पॉयंट रोस्टर जे दिला, आमी घातला ते बील. म्हाका दिसता दुसऱ्या पार्टीनी ते घातला. म्हाका दिसता ते ह्या विधानसभेन ते डिस्कस जावन ते थंय पास जावपाक जाय. हाच्या वयल्यान कळटलें की हे सरकार लोकां बरोबर आसा काय ह्या दिल्लीकारां बरोबर आसा. कित्याक हे जागे कन्वर्ट दोंगर कापून फक्त दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालतात. हातून सामान्य गोंयकार बारीक गोंयकार कोणाकूच ताजो फायदो जायना. सो आज स्वप्नेश शेर्लेकराचेर जी ही सेक्शनां घातल्या, हांव मुख्यमंत्र्याक डिमांड करतात की ती इमिडिएटली ताबडतोब ती काडची. अरे कसलो रायट केलो स्वप्नेश शेर्लेकरान हे म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें. काय तुम्ही लोकांक मुद्दाम इन्स्टिगेट करता, लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जावची म्हणून तुम्ही मुद्दाम हे करता, असो आमकां एक प्रश्न पडटा. आमचो डिमांड आसा की स्वप्नेश शेर्लेकराचेर जितली सेक्शनां लायल्या ही सगळी विड्रॉ करची.